देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तका वेलें, दुसरें वाचप कोलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें आनी मातेवाचें शुभ वर्तमान. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच रातीक इजिप्तांत पळून गेलो. आयज जेजू, मारी आनी जुजे हांच्या पवित्र कुटुंबाची परब. कुटुंबान अडचण्यो आसताच आनी दुबाव नासतना जेजू, मारी आनी जुजेच्या कुटुंबान खूब अडचण्यो आसल्यो. जेजू जल्माच्या वेळार जागो सोदूंक अडचण आनी आतां रोखडीच ही दुसरी अडचण. एक देवदूत जुजेक सपनांत दिसती पडटा आनी सांगता, उठ, बाळकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्तांत पळून वच अशें म्हूण. आनी वेळ लायनासतना जुजे उठ्ठा आनी आपली जबाबदारी सांबाळून जेजूक आनी ताची आवय घेवन तेच रातीक इजिप्तांत पळून वेता. घेवन जुजे एक देखीवंत बापूय जो आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करूंक आनी तांकां राखूंक कितें करूंक तयार आसा. अडचण्यांक काळजीदारपणान तो फुडो कोत्ता. जुजे आपली जबाबदारी सोडून दिना, आपले घरकान्नीक आनी भुरग्याक सोडून पळोवन वचना. भुरग्याक राखचे खातीर बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच रातीक इजिप्तांत पळून वेता. देवदूताच्या उतराक पाळ दिवन जुजे कुटुंबाचो पयलोच प्रवास सुरू करता. हो प्रवास मौजेक व सुटयेक व सुशेग भोगचे खातीर न्हय, भुरग्याचो सांबाळ करचे खातीर, भुरग्याचो जीव राखचे खातीर. जेजूचो आवय बापूय देवाचेर पातयेवन देवाचेर विस्वास दवरून जिविताची पावलां मारतात. तेच भाशेन जिवितांतल्या अडचण्यांक फुडो करूंक सगल्या आवयांनी आनी बापायांनी आयच्या दिसा देवाची कृपा मागची. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूंक. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.